उदका 3 सुरू जाता वर्स 19 पूण हांव जाणो इजिप्टाचो राजा एका बुलिश्ट बावल्यान ताका बॉल केल्या बगर तुमकां वचोन दिवचो ना. ताका फोर्सार करीतो तर एका बुलिश्ट बावल्यान ताका बॉल केल्या बगर पूण हांव म्हजो हात उबोरतलो देव म्हणटा. आनी ताच्या दोळ्या मुखार सगळे तरेची अजापां करून इजिप्टाक खास्त लायतली. त्या उपरांत तो तुमकां वचोंक दितलो. इजिप्तांतलो लोक तुमकां मानान लेखतलो. हे परी पोरसा रित्या हातांनी थंयची भायर सरची ना. प्रत्येक हेब्रो वस्तोरी आपल्या शेजाऱ्या आनी तांगेर रावतल्या दुसऱ्या वस्तोऱ्यां कडल्यान भांगार रुपाचे रोग मागून घातले हें म्हाका आवडटा. आनी इजिप्तकारांक लुटलोले त्यो वस्तू ज्यो तुज्यो आसूंक जाय. देवान म्हटलां हांव तुमकां त्या गुलामपणांतली भायर काडटलो. आनी तितलेंच न्हय, म्हाका जाय तुमी दुस्मनां कडल्यान सगळ्यो बऱ्यो वस्तू व्हरोंक आनी तुवें त्यो घालूंक आनी म्हाका जाय तांचो तुका आनंद मेळोंक. कारण हें खरेपणी म्हज्या भुरग्यांचेंच. हालेलुया. तेन्ना मोइसेसान जाबाब दिलो पूण ते म्हजेर विस्वास दवरिनात आनी म्हजें आयकूंकय घेनात. ते म्हजो तालो आयकूंक तयार नात. पूण ते म्हणटले ओ मोइसेस, देव तुका दिश्टी पडलो ना. तुज्यान चिंतू येता देव कितलो थोकता तो सोदून काडूंक कोणाक जाका हिम्मत आसा आनी शक्ती भायर सरोंक ओरोन्यांत आनी तयार जावंक गरज पडल्यार चुकोंक फकत थावें करूंक तें सारकें म्हूण. सगळें तुजें जिवीत सारी नाका भिवून तूं चुकशी म्हूण आनी तांतून सगळें वचोन हांव वेल घेवची ना पूण केन्नाय फकोना अशी दिसता. तर देवान मोइसेसाक 3 वा 4 वचोऱ्या दाखयली. तूं जाणय तांचो दोंडो सगळोच शक्तीन भरलो आनी ताणें आपलो हात भितर घातलो आनी ताका कृश्टी पिडा जाली आनी परत हात घालतच ती पिडा पेटली. आनी मागीर तो खाला वर्स 10 वाचशी तर आनी मोइसेसान देवान म्हणलें म्हज्यान केदीन सुटसुटायन उलोवंक जायना आनी तूं म्हजे कडेन उलोवंक लागलो तरी म्हज्यान उतर सवकास आनी लुबडें. आनी देवान म्हणलें तुजें तोंड कोणें रचलां. म्हणजे म्हाका उगडास आसा जें हांवें म्हणलें देवा म्हज्यान तूं लोकां फकत उलोवंक जायना. म्हाका हे रस्ते परी सोबितालो ना. दादलो कशी उलयता हें बरें जावचें ना. वय देवान म्हाका तालो दिलो म्हजो वय न्हय आनी देव ती वस्त कसलेय कारणाक लागून करता. म्हज्या ताल्याक अधिकार आनी वचन आसा. म्हाका दिसता तुका खरेंच सांगचें म्हटल्यार म्हजो तालो असलो की दादले पासून तो आयकोंक उबे रावतले. वय तुमकां म्हज्या इश्टा वेगळेच लागत. हांवें म्हटल्यार बरें देव बरो दीस दिवं सगळीं. म्हाका तुमकां फकत गमूंक जाय की देव तुजो मोग करता म्हूण. म्हाका उगडास आसा शिकागो एक सायकल चलोवप्यान आपली सायकल आमच्या मोटराशी हाडली. तेन्ना आमी फकत रेडिओर आसली टीव्हीर न्हय देखून तो कोणाकूच दिसनासलो. ताच्यान फकत म्हाका आयकोंक जातालें. हांव शिकागोन जमातीक वेतालीं आनी तो बरोच लागीं आयलो लांब केस टॅटू. हे पयलीं म्हाका जाय तुजे लागीं उलोवंक काय कशी तुका मेवंक. म्हाका जाय तुका एक गमतीची काणी सांगूंक. ताणें म्हटलें हांव तसलो मनीस आसलो जो म्हणटालो खंयचीच उत्तरान म्हाका कांयच शिकोवंक जायना. एकूच प्रश्न तो हांवें 6 म्हयने तुका रेडिओचेर आयकलें म्हाका गमचेंच आदी तूं एक अस्तुरी म्हूण. तेन्ना म्हटलें देवा लागीं भासाभास करूंक चड अशी जालो कित्याक तुज्या जिविताचें मागणें म्हजें जिवीत आदींच बदललें. आमेन. गेल्या वर्सा स्पा पयलें फेशियल करूंक तुमकां सत सांगता स्पाक आपयलें फेशियल करूंक हें जॉयस माया. म्हाका थंय एक फेशियल करूंक खोशी आसा. अस्तरी म्हणटा तुका तोंडार केस बी आसात. बरें ती चिंताली तें म्हज्या मनांत आसलें. वय म्हाका उसकोट्यो आसात, बुवी आसात
आनी तरी मातशें चिंतून तूं जाणय सगळ्याकूच थोडीशी लाव आसता तोंडार. तर हांवें म्हटलें वय म्हाकाय थोडी आसा. तिणें म्हटलें ना, तुका खाड आसा वो मेंढरा सारकें आसा. बरें हांव इतली आसली देव आनी हांव 30 मिनीट आसली. आनी हांवें सांगलें इंडियेक आनी आफ्रिकेक आनी न्यू गिनी थंय आसोंक लागली. आनी जो देंवन चार चिंतालो हातून हांव हालतोली म्हूण तो जेरूच चुकलो. कित्याक क्रिस्ता सवें हांव कोण ती हांव जाणो न्ही तें चिंतून ताची म्हाका पर्वा ना. पूण म्हज्यान तुका सांगो येता अशें सदांच घडपाचें न्हय. घडयेक एक दीस हें घडलें तर हांव इतली आबालार आनी रागार आनी निराशेनी हेर सगळें जावपाचें. तुजो न्हय म्हाका दिसता देव केन्नाय वस्तू जावंक दिता आनी आमकां थाव मेळना. कित्याक जेन्ना हांव स्पान गेली हांव रावताली ते वस्तूंची फोन उलयली तेजें म्हजें फेशियल करूंक आनी तिणें केलें. आनी हांव एकदम सोबीत न्हेसोन आसली. आनी तिणें म्हणलें म्हजी चूक जाली. म्हज्या बॉसान म्हटलें बरें तुज्यान तिचें नांव आज सांगूंक जाय नासली ती वस्तोरी म्हूण. तिणें म्हटलें प्रश्न तो हो म्हजो तितूय ताचें नांव जॉयस. तर आतां कितें करपाचें. देंवचाराक तुका खालतें करूंक दिनाका फकत जें सगळें दुसऱ्यांक आसा तें तुजे लागीं ना म्हूण. आनी घडयेक तुजे लागीं आसा तातूंत तांच्या कीन मातशें दुसरें आसत. चलात आतां. मोइसेस सांगत रावला आपूण कोण न्हय तो. म्हाका दिसता शेकी देवाक उपगोवन आयली म्हूण. मोइसेसान म्हटलें पूण म्हज्यान कितें सुडसुडायन उलोवंक जायना. हांव तें. आनी दोनूय म्हणलें तुजें तोंड कोणें रुचलां. उपरांत तो वर्स 12 म्हणटा तर आतां वच हांव तुका उलोवंक आदार दितलो आनी तुवें कितें म्हणोंक जाय तें सांगतलो. आतां वर्स 13 आनी ताणें म्हणलें म्हज्या देवा नाका सोरेस्परा आनी कोणाकूय धाड. तो फोर्सार करता आनी कोणाकूय धाड. वर्स 14 तेन्ना देवाचो राग मोइसेसाचेर देंवलो. चला तशीच रावो नाका देवाक राग येयसर. फकत मनान दवर की देव तुजो उजार करतलो तुकाच लागून. ताचो उजवाड वेरो गेल्या मोडक्यांतल्यान बरो येता. तर जो तुका दिसता तूं एक पोन्नो वेरो घातलेलो मोडको म्हूण ती बरी खबर. कित्याक जेन्ना देव तुजे भितर तो उजवाड घालता तांतल्यान जायती चस्कोताय दिसोन येतली न्हय. कोण पूण आमेन म्हणटलो. आनी मागीर आमकां जाय तर आमच्यान जेरेमाया वाचूं येता आनी तें वाचूंक हांव वेळ काडिना. आमी सुरू करुया. वर्स 4 देवान म्हटलें तुका कोसव्यांत रोजचा आदी तुका वोकोतां. तूं म्हजो विचून काडलेलो वचन त्रोन म्हूण हांवें मान्यताय दिली आनी हांवें तुका राष्ट्र मोदो आपयला. आनी पयलें जेरेमायसान म्हणें हांव चड भुरगां हें न्हय हांव तें न्हय आनी कितें न्हय. म्हणटोच म्हज्यान इतलेंच म्हणूं येता देवाक हाची उपगोवन आयलें आनी ताका कांय पोलिश्ट मनीस जाय. ताका जाय मनीस जे तें सोजमोतले की तें म्हजे बाबतीं आनी बाबतीं न्हय आनी तुजे लागीं कितें जायना आनी कोण न्हय ताचे विशीं न्हय ताचे बदल आनी तो कोण आनी ताच्यान कितें करूं येता. तुजें मन सोयंबांतलें कुशीन दवर. तुज्यान शिकोंक जाता क्रिस्तान तूं कोण तें. क्रिस्तान तुज्यान नीट उबें रावन आनी मान वयर उबारून आनी पडलेली भुजां उबारून म्हणूं येता देंवचारा तुजे दीस म्हाका खालते आनी धाकटे आनी ल्हान दिसोंक सोंपले. हांव तुका नोटीस दितां की हांव बलिश्ट आनी गोठ दोनयाच्या शक्तीन आनी ताच्या बोलान. आनी जेन्ना तूं जाणो तूं कोण तें तुका लोकांच्या ताब्यान दवरिनायचो आनी देंवचारान ताब्यान दवरिनायचो. हांवें म्हटलां जेन्ना तुमी जाणो तुमी कोण ती तुमकां देंवचाराच्यान वो लोकांक फसूंक आनी ताब्यान दवरिनायचो. काना जो ती तुका गुबीत निरोप दितात बरें तूं म्हाका जाय तें करिना जाल्यार तुका आमच्या जमान्यांतली भायर घालतली तूं म्हूण हांव जियेतली. तूं जाणय हांव सगळो वेळ प्रवास कोत्तां आनी जेन्ना तूं प्रवास कोत्ता तेन्ना तुका सामान्य जिवीत जियोंक मेळलो ना. तुका नवें सामान्य आसता आनी केन्नाय तें मातशें आव्हान दिवपी आनी घरा पासून आसतना. कित्याक म्हाका सामान्य जिवीत ना.
हांव कित्याचोच भाग न्हय, कित्याक हांव चडशी आसना कित्याचोच भाग जावंक. म्हणटोच एक पावटी हांवें देवाक म्हणलें, तुजा न्हय देवा म्हाका खोशी आसा एका ल्हान जोम्यान भाग घेवंक, तुजा न्हय जसो एक ल्हान जोमो बायबल शिकोवपाक वो कितें. आनी ताणें म्हणलें, तूं एका ल्हान जोम्याचे भागीदार, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो, चलो या. बरें हें सगळें बरें आसा, म्हजो जोमो हांव वेता थंयसर आसा. आमेन. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो, चलात स्वताचे चुचुरे करपाचें बंद कर, जाणो जा कोण तो क्रिस्ता विशीं नीट उबें राव. बरें तुमकां खबर आसा म्हाका कितें जालां तें, लोकान म्हाका कशें त्रातार केलें ना, वाडटाना म्हाका कितें जालें तें, आनी तुमकां खबर ना हांव कितले पावटी चुकल्या ती. बरें तें विसर, स्वता लागीं बरें करून उलय. हें उतर भायर काड वाच आनी म्हूण परवान हांव आदीं कितले पावटी चुकल्या ती वो नवो दीस. जर खंयचोच मनीस आसत खंय क्रिस्तान, खंयचो मनीस कोणूय म्हणजे वस्तोरी धरून खंयचोय मनीस आसत खंय क्रिस्तान, तर तो कितें एक नवो प्राणी. ताका कितें जाता, पोरण्यो वस्तू पासार जाता, सगल्यो वस्तू आसल नव्यो जातात. क्रिस्ता वरवीं दर दीस एक नवी सुरवात. आमेन. तूं म्हणटाय वय तुजा न्हय हांव कोणा लागीं काजा जाली आनी म्हाका नाकारलें आनी दुसऱ्या उस्तोऱ्यो सांगता पळोवन गेलो, आनी तुजा न्हय हांव जाणो हांव बेफायद्याची म्हूण. वो घडयेक दुसरे भाशेन जावं येता, घडयेक एक उस्तोरी आनी दुसऱ्या दादल्या बरोबर पळोवन गेली आनी तो मनीस निराशी जालो. आनी तूं जाणें सगळें सोडून देंवन जाल्यार तुका फोर्सलो वय तुका तें नासलें हें नासलें. तूं जाणें गरज तुवें जागृत जावन म्हणूंक ती मुर्ज आसली, कित्याक हांव सोंपेपणी फसली. आमेन. हे देवा सांगता मातसो राव, ताका ताच्यो वाटो आसात. 2 कोरिंथीयांक 5:21 तो जो पातोक कितें तें नकलो आसलो, तो पातोक जालो प्रामाणीकपणान ताका देवाचो विंचून काडलेलो क्रिस्त जावंक. हांगा परत आसा क्रिस्ता वरवीं. तर हें सजमोन घे, तुजे वस्तूकूय न्हय, तुजी ल्हान प्रामाणीक कामान करून देवाचे बरी नोदरेक पळोवच्याक, पूण क्रिस्तान तूं सारको देवा मुखार आसा. देवा मुखार तुका वायट कांयच ना, तुका कांयच वायट ना, तुका प्रामाणीकपण आसा. आतां तूं म्हणटा आतां राव हांव जायतीच वायट वस्तू करता, हांव तूं कोत्ता ताची खबर सांगना, हांव खबर करता तूं कोण तो. म्हज्या भुरग्यांनी वाडटा त्या वर्सांनी जायतीच पिशापणां केलीं, पूण ती सदांच मायर कुटुंबांतली. तें बदलूंक ना, ती कोण तें बदलूंक ना, फकत तांची कोरणी म्हाका मानूंक ना म्हूण. तर आमी खरेंच चिंतात की देव आनीक दुसरो आसतलो म्हूण. तूं वायट करता म्हूण ताचें भुरगें जावचें बंद करिना, कित्याक तुजें काळीज वखदा, देव तुजें काळीज जालो. आनी हांव तुका सांगता कसलेंच कारण ना, कोण ह्या रुमान बसले आनी टॅलिव्हिजनार पळयता तांकां जर तो इतलो वेल पासून वो लांब शर्मा आयकतात, कित्याक तुजे रूल म्हणटा की तुवें तुका हांगा हाडलें देखून इतलो त्रास घेवन हांगा आयला म्हूण. तुमी जायत्या हॉटेलांक फारीक केला, बेबी सिटींग कोत्तात तांकां फारीक केला, तुवें रोजा घेतला आनी तूं हांगा आसा आयकोंक उतर देवाचें. गरज ना तुवें गुन्यांवकारी जावंक आनी तुज्या जिवितान कित्याचेरूच सजा भोगूंक, कारण तूं हांगा आसोन दाखल कोत्ता की तुका कितें सारकें तें करूंक जाय आनी देवा वांगडा तुका बरी सोयरी कोत जाय. आनी देव पळयता तूं कितें जातलें तें न्हय, तूं आतां कितें आसा पळय तें. तो शेवट सुरवातेक थान पळयता. तर तें सगलें भायर मार. त्योच तुका खालतें करूंक सोदता, तो तुका राक्षसाक मारचो आडायता, तो तुका कुशाल जावचो आडायता, तुजें निर्मण पुरें करूंक, शांती मेळोवंक. नकळो तूं हें जाणो येवना, पूण तूं एक चड बरें मनीस.
शीच पावलून कितें बरें म्हटलां. आयज हांव दोनपारां विसोय घेतालें आनी देवान ह्या ताचो म्हाका उगडास हाडलो आनी तो हांवें राती म्हज्या निरोपान घातला. फिलिपकारांक 3:9 पावलून म्हटलां, एक वस्त सगल्या हेरां परस म्हाका चड म्हत्वाची आनी ती ही म्हजी वळख ताच्या नांवान जावची. न्हय म्हज्या प्रमाणीकपणान आनी तसलें प्रमाणीकपण जें म्हाका बरें वागपाक फावो जालां. कित्याक सोत तें हें आमी इतलें बरें वागल्यार तें केदींच तितलें बरें जाय नजो. आमकां देवाच्या मुखार हाडूंक कारण तो कितलो पवित्र की क्रिस्त वाटेन ना जाल्यार तो आमचें मोदें ना तर देवाचें पवित्रपण आमचें नास करपाचें, तें इतलें अजापाचें. तर आमकां अपेक्षा ना देवा थंय कसलीच सोयरीगो जोडूंक कारण आमच्या प्रमाणीकपणाक लागून. आनी तरी आमकां उमेद आसा सारक्यो वस्तू करूंक आनी प्रमाणीकपणान मुखार वचोंक. पूण आमी प्रमाणीकपण मुखार व्हरना देवा कडच्यान कितें जोडून घेवंक. आमी प्रमाणीकपण आपणायतात कित्याक देवा थंय आमकां कितें आसा म्हूण. तुका तें सजमोंक ना? तो पयलो आमचो मोग कोत्ता आनी उपरांत ताका जाय आमी सारकें तें केल्लें कित्याक तो आमचो मोग कोत्ता, न्हय ताणें आमचो मोग करूंक जाय म्हूण. हांव दर दिसा उठून प्रमाणीक जावंक तोसवीत कोत्ता. शीच पावलून म्हटलां तशें आनी तोसवीत कोत्ता वस्तूचेर ताबो दवरूंक चे परी जेजू क्रिस्त मेलो म्हजेर ताबो दवरूंक. हांव तोंडा बद्दल शिकत रावतां आनी त्रास जे ताचे वरवीं तुका येवंक जातात हांव शिकत रावतां. अपस्वार्थीपण आनी स्वताच्या म्हत्वाचेर हांव पवित्र आत्म्याक म्हाका नीट करूंक लायता. हांव पांचताप कोत्ता, आनीक अभ्यास कोत्ता, हांव वाडत वेता. पूण हांव आनीक म्हजो वेळ ओगडायना गुन्हेगारी जावन. ह्या वेळार हांव धर्मीक देंवचाराक पिशें कोत्तां. तुका गुन्हेगारी जावंक रोचूंक ना. ते तुका जिवेशी मागतले, ते तुज्या सैमान ना, ते तुज्या कडचें सगळें चोरता, ते तुका दुवेंत कोत्ता, तुजी शांती चोरता, तुजें मन पिकार कोत्ता. तुजे बरोबर जिवन कठीण जाता आनी जेरूल तुका तें वडोवंक दिना. ह्या वेळार जर तूं भुरगें देवाचें देव तुका पळयता, तो तुका आपल्या बरोबर सारक्या रस्त्यार पळयता. तुवें कितें केल्यार ताचें पासत न्हय, पूण तूं एक ल्हान भुरगें कशें आयलां म्हूण आनी म्हटलां हांव सोत मानता हेका ओचोऱ्यान तुवें म्हाका तुजें सवें प्रामाणीक केलां आनी हांव त्या प्रामाणीकपणान चलतलीं, प्रामाणीकपण घालतलीं. तुवें तें घालतोच तुका दुस्माना विरूड वाटायता. एफेसकारांक 6 बायबल म्हणटा की आमकां कावाच आसा आनी गरज आमी तें न्हेसोंक. तुका खरेंच दिसता दाविदाचे गोलायतान मारूं येतालो सो तो नकलो आसलो, आपूण कोण पळयतो सो ताका देवाचेर विस्वास नासलो तर ताणें ताच्या भावान ताचेर ल्हानविकायेचे उर्बा घातलेली ती घेवन गेलो तर आनी थंय मरण वचपाचो. पूण ताणें प्रामाणीकपण उजार केलें. दर दिसा तूं उठ्ठोस तुवें प्रामाणीकपण उजार करूंक जाय, स्वताक उगडास करूंक जाय. तूं कोण तो? क्रिस्ता वरवीं शांतीचे मोचे घाल आनी साल्वार जावपाचें हेल्मेट, एक साल्वार जाल्ली मनशा परी चिंत. कोण देवाचे येवजणे भायर आसा तशें चिंतपाचें बंद कर आनी एक साल्वार जाल्ल्या मनशा परी चिंतूंक सुरू कर. साल्वार जाल्ल्या मनशा परी उलय. देवाचे सोयरीक आसा तसल्या मनशा परी उलय. पावलून म्हटलां जर कोणूय मनीस क्रिस्ता वरवीं आसा, जर म्हाका कोणूय ताच्या नांवान वळखत तर म्हजें कसलेंच प्रामाणीकपण नासतना, पूण फकत तेंच प्रामाणीकपण जें तो दिता आनी म्हाका फावो कोत्ता. फुडल्या वर्सान तो म्हणटा आनी म्हजो मुख्य हेतू जावन आसा ताची वळख करूंक आनी लागशीत सोयलीगत ताचे सवे सोडूंक आनी ताची वळख जावन आनी ताचे थंय आसन म्हाका ती पुनर्जीवनपणाची शक्ती मेळटली जी म्हाका मेल्या मदलो उबारता हांव आजून कुडीन आसतना. तूं म्हणटा वय हांव तोच वीत कोत्ता. वय आनीक एक वर आसलें जाल्यार म्हज्यान आनिकूय ते भुमिकेचेर उलोवं येतालें. हांव तोच वीत कोत्ता. पूण प्रश्न हो तूं सोत मानताय?
तुका खरेंच थोड्यो वस्तू सारक्यो करूंक तोकोच घेताय, कित्याक तुका थोड्या मिनिटांक खूद बरें दिसपाक जाय म्हूण. तुवें चूक आदारी पासून उपरांत उरलोलो दीस तुका वायट दिसल्यार जाता, आनी उपरांत 1-2 दीस तुका वायट दिसल्या उपरांत आतां घडयेक तुज्यान आनीक एक ल्हान बरें काम करूं येता आनी परत आनीक थोड्या वरान तुका खूब बरें दिसो येता आनी परत चुकोंक हांव नकलो निमानी वायट वस्त हांवें केदी केली वो कसली केली ती, पूण हांव एक रेकॉर्ड दवरिना ताचें. आमेन. पूण हांव जेरूल जाणो हांवें दोनपार जेजू वांगडा उलोवन चाललो म्हूण, आनी सुमार 2 वरां खाटी न्ही 2 उतराचेर नियाळ कोत्तालीं आनी दोनया लागीं उलयतालीं. ताका सांगलें हांव ताचो मोग कोत्ता आनी हांव तुमकां हें सांगता, तें तुका देवाक कोडे आनीकूय मुखार वतलें आनी दुसऱ्या पिशापान चलात देवाक आर्गां दियात. तर हांव म्हणटा गाय, म्हाका पातका विशीं एक चलती मनाची अवस्था आसा म्हूण ना 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 ना. हांवें कोणाक माल केल्यार म्हाका चड दूख पडटा. देवाचें कालीज दुखयता तसलें कितेंच करूंक म्हाका आवडना. पूण हें म्हज्यान म्हणूं येता, हांवें 32 वर्सां बायबलीचो अभ्यास केला आनी हांव जाणा हांवें सारकें सोत मानतोच देव म्हजो आनीक मोग करिना, वो हांवें चुकी करतोच म्हजो उनो मोग करिना. कित्याक तो म्हजो मोग कोत्ता आनी तो तुजो मोग कोत्ता. आमी आदींच कितें वायट करच्या आदीं, आमी ताची आदीं बिलकूल पर्वा करच्या आदीं, आमी आजून पातकान आसतना एफेसकारान म्हणटा तो आमचे पासत मेलो आनी आतां आमी ताचो मोग कोत्तात म्हूण ताका दाखोल करतोस. तो आनीक कितलो आमच्या जिवितान आनीकूय मजबूत आसचो ना. पूण ह्या पिशापण सोडिना तर तुज्या जिवितान देवाचे सोक्तीचो तुका अनुभव मेळचो ना. देवा म्हाका जाय तें शिकप ना. वय हांव इंग्लिशीन आनी संगीतान नापास जाली आनी म्हाका आतां दिवचें कोणूच ना. म्हजे सगळे इश्ट म्हाका सोडले. हांव कॉलेजीक वचोंक ना आनी रेल पोटरीची दुसरे वाटेन जल्मली. म्हाका दिसता गिदेनाचें आयकोन ल्हान जातली. ना, म्हाका जाय तुवें वो थारावो घेवंक. आयज रात्री कोण पूण म्हणत, पूण म्हाका दिसता उपकार करून म्हाका परत थंय वचोंक दिनाका. पूण म्हाका म्हजे चड चुचुरे दिसतात आनी म्हाका दिसता बरें, तुका कशें दिसता ताचेर मन दवरूंक बंद कर आनी देवाच्या उतरार कितें म्हणटात त्या प्रमाणे चल. क्रिस्ता सवे आसोंक हीच ती सोजमणी. तुका तुजे भितर खोशी जावंक तुवें जाणो जावंक जाय तूं क्रिस्ता सवे कोण तें आनी तुवें भावार्थान घेवंक शिकोंक जाय सगळें जे देवान तुजे पासत केलां. आमी गरज शिकोंक देंवचाराच्यो फोटी आयकोना जावंक आनी त्यो तुका भरपूर सांगता. वो आमची भावना आमकां सांगोंक आमचें मोल आनी किंमत कितली ती. तुका आयकपाची गरज ना जे कितें दुसरो लोक म्हणटा आनी तांकां तुका सांगोंक तुजें मोल आनी किंमत कितली ती. पूण देवाचें उतर आयकपाचें आनी विस्वास दवरूंक प्रामाणीकपणाचेर जे तुका दिला क्रिस्ताच्या रोगता उदेशी. थंयसर तुका मेवता तुजो आनंद आनी तुजी खुशालकाय. आयज आमचे लागीं बरो उपाय आसा तुमकां दिवंक. आमी तुमकां दर दिसा कशे भाशेन देवाचें उतर भेटता आनी हांव मागता तूं देवाच्या उतराचो फावो तो मोग कोत्ताय म्हूण तातूंत तुजें मन दान दिवंक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगतात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.